कुठ्ठाळच्या पुलाक घरां आनी जमीन वतल्या लोकांक 14 ते 16,000 रुपये स्क्वेअर मीटर प्रेसान लुकसाण भरपाई दिवपाचें थारलां। आक्षिकारां कडेन मिटींग जाले उपरांत पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकार प्रुडंटा कडेन उलयलो। पुलाक वतात ती 2 कपेलांय खंय पीडब्ल्यूडी बांदून दितली, तांकां मायज सुवातय दितली। कांयच कल्पना नासतना नव्या पुलाक लागून घरां खाली करात म्हूण नोटीस आयिल्ल्यान आक्षिकार काचाबोल जाल्ले। Two chapels, one chapel we got a land from same side where the chapel is there. For that we will give, if the chapel is 50 square meter, we will construct whatever requirement of the people the chapel is required, and we will give minimum 250 to 300 square meter area, extra area. Instead of 50, we will be giving you 250 square meter area for both chapels. Other chapel, they will decide where they want. People will decide where they want, there will be. Is affected more than 1,000 square meter. You will get 14,000 rupees per square. कोणाची पळय घरां वयता तेका ते आमकां ते 14,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर दितले, आनी कोणाची पळय घरां मोडपाक वयता तेका बांदपाक 16,000 पर स्क्वेअर मिटर दितले। आनीक जी आमची 2 कपेलां वयता ती दोनूय कपेलांकूय तेणें सांगलां की दोनूय कपेलां आपूण ज्या लोकांक पळय आमी लुगार दिता त्याच लुगाराचेर सायडीक आमी थिंगा कपेलांय बांद। आमची कपेलांची अशी जमीन आमकां थिंगा सुमार 150 स्क्वेअर मिटर आहा, पूण तेणें आमकां आश्वासन दिलां की आपूण तुमकां 300 ते 350 स्क्वेअर मिटर दितलो, एक्स्ट्रा जमीन दितलो। राहुल गांधीच्या फर्मानाक गोंयचे 3 आमदारांनी मान दिलो। प्रतापसिंग राणे, दिगंबर आनी बाबू कवळेकार सोडल्यार बाकीचे 4 आमदारांनी कूस मारली। आपूण बसकेक पावंक शकना आनी आपल्याक वडिलांचो निर्णय बंधनकारक म्हूण विश्वजीत राणेन खंय रकाद धाडलो। राहुल गांधीन 3.5 वरां बसून पयलीं 1 to 1 आनी मागीर जॉयंट मिटींग घेतली। बीजेपीक भिये नासतना सरकाराचेर हल्लाबोल करात म्हणून राहुल गांधीन सांगलां। समविचारी फुडाऱ्यांक आनी पक्षांक गठबंधना खातीर उक्ते रावात म्हणूनय सांगून धाडल्या। काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष राहुल गांधीन आपयल्ल्या तातडीच्या बसकेक 3 आमदार पावले। राहुल गांधीची गोयच्या फुडाऱ्यां वांगडा 3.5 वरां बसका जाली। पयलीं सगळ्या बरोबर 1 to 1 आनी मागीर जोड बसका जाली। बसकेक प्रतापसिंग राणे, दिगंबर कामत आनी आमदार बाबू कवळेकार आशिल्लो। आपूण पावचो ना, मात वडिलांचो निर्णय बंधनकारक म्हूण विश्वजीत राणेन रकाद धाडलो। अलेक्साचे विमान उसरा पावले। मिटींग सोंपल्या उपरांत अलेक्स दिल्ली पावलो। पांडुरंग मडकयकार आनी जेनिफर मोन्सेरातान बसकेक कूस मारली, मात रवी नाईक, लुईजीन फालेर आनी गिरीश चोडणकार पावले। राहुल गांधी बसके उपरांत सगळ्या वांगडा उलयलो। ताणें गोंयच्या काँग्रेस फुडाऱ्यांक कांय मंत्र दिले। राहुल गांधी म्हणटा, समविचारी फुडारी आनी पार्टी बरोबर गठबंधन करपाची तयारी दवरात, मात गठबंधनाचेर पुराय निमून रावो नाकात। 40 मतदारसंघांनी काम करात। भाजपा डाव धरतलो म्हण भियो नाकात, सरळ हल्लाबोल करात। फाटी फुडें पळय नासतना सरकारान केल्ल्या चुकांचेर आक्रमक भुमिका घेवपाचो सल्लो राहुल गांधीन दिला। सरकार पक्षान त्रास केल्यार खंयच्याय पातळीचेर आंदोलन करपाची तयारी काँग्रेस फुडाऱ्यांनी दवरची म्हूण राहुल गांधी उलयलो। काँग्रेस फुडाऱ्यांनी एकवटीत रावन काम करचें, 4 कडेन तोंडां करची न्ही म्हूण राहुल गांधीन सल्लो दिलो। फक्त स्वता खातीर काम करिनासतना पार्टी सत्तेर हाडपाचें ध्येय दवरचें म्हूण काँग्रेस उपाध्यक्षान सांगलें। सध्या तरी राहुल गांधीनच आपयल्ल्या बसकेक वट्ट 4 आमदार पावले ना। आता राहुल गांधीन दिल्ल्या मंत्राचेर प्रदेश काँग्रेस कितली चार्ज जावन आक्रमक जाता ते गोंयांत पावतकीच कळटले। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार। तिसऱ्या आयएसएलांत एफसी गोवाक अजूनय एकय जैत ना। 4 मॅची जिखोवचे टीमीच्या अकाउंटांत फक्त 1 पॉइंट। हे चित्र एफसी गोवा शुक्रारा मुंबईत बदलतले म्हूण एफसी गोवाचे फॅन्स आशा बाळगून आसात। पोरू आयएसएलांत एफसी गोवान मुंबई मॅचींत मुंबई सिटी एफसीक 7 गोलांनी मारिल्ले ताची सगळ्यांक याद आसा। मुंबय आड अवे मॅचींत एफसी गोवा जिखपाचे तयारीन देंवतले म्हूण झिको मिडिया कडेन उलयला। ब्रेस्तारा मुंबय जाल्ले पत्रकार बसकेंत झिको खूब कॉन्फिडंट दिसलो। पयले आयएसएलांत एफसी गोवाची परिस्थिती 4 गेमींनी 1 पॉइंट अशीच आशिल्ली। मुखार गोवा सेमीफायनलींत पावले। असो टर्न अरावंड आतांय करपाची ताक पंगडान आसा असो विश्वास दिग्गज कोच झिकोक आसा। गेल्ले मॅचींत कोलकाताक ड्रॉ दवरून एफसी गोवान ह्या सिजनाचो पयलो पॉइंट जोडिल्लो। आतां ह्या कामगिरीचेर सुदारणा करून मुंबयत जैत जोडपाची स्ट्रॅटेजी झिकोन केल्या।
कॅप्टन लुसियो परत फिट जावन खेळपाच्या मार्गार आसा अशें समजता. तशें जालें जाल्यार झिको लुसियो ग्रॅगरी आनी राजू गायकवाडाची 3 सेंटर बॅक स्ट्रॅटेजी करूं शकता. मिडफिल्डांत विंगर मंदारराव देसाय नाजाल्यार रोमियो फेर्नांडीस मुंबय मॅचींत सुरवातीच्यान खेळून गोंयच्या एटॅकाक धार चडोवपाची शक्यताय आसा. रॉबिन सिंग फॉवर्ड जबाबदारी आनी बरी करपाची तांक दवरता हें सगळ्यांक खबर आसा. दुखापतींतल्यान परत येतकेच फाटल्या मॅचींतल्यान रॉबिनाचो FC गोवा डेब्यू जालो. आतां ह्या भारताच्या इंटरनॅशनल स्ट्रायकराच्या खेळांत आनीक धार येतली असो विश्वास झिकोक आसा. शुक्रारा जैत जोडल्यार फुडले होम मॅचींत FC गोवाचे फॅन्स आनीक उबे धाडटले हें खरें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे खबरांची तरंगात सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.